नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया मुखेल खबरो. डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आय लीग चॅम्पियन, 5व्या फावट जिखलो आय लीग. फातर्डे ईस्ट बंगाला कडेन जाल्ली मॅच एकूय गोल नासतना बादाबाद. बाळी उठाच्या आंदोलनाचेर शहा आयोगाचो अहवाल सरकारान घेतलो मानून. जिल्हाधिकारी आणि 2 वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचेर जातली कारवाय. शिक्षण हक्क कायदो नेम करून 30 मे मेरेन लायतले चाली. काँग्रेस लढयतली कुठ्ठाळेची वेंचणूक. पराभवा उपरांत पयलेच फावट मेळ्ळे प्रदेश काँग्रेस समितीचे पदाधिकारी. चुको परत करच्यो नात म्हणटा प्रदेशाध्यक्ष. शिक्षण हक्क कायद्याचेर सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश चालीक लावपाचो बिगर अनुदानित शाळांच्या संघटनेचो निर्णय. मात कायद्यांतल्यो कांय गजाली स्पश्ट करपाची सरकारा कडेन मागणी. मात बसकेक आयली 46तली 18 स्कुलां. आनी खेळांचो दर्जो सुदारपा खातीर नेटान कामाक लागात. खेळा मंत्री रमेश तवडकराचो खेळा प्रशिक्षकांक उलो. एल्विस म्हणटा लुसोफोनिया गेम्सा खातीर कॉन्ट्राक्ट ना हो विशय व्हडलो न्हय. तयारी रोखडीच सुरू. आता खबरो विस्तारान. डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आय लीग चॅम्पियन थारल्यात. गोंयच्या ह्या क्लबान 5व्या फावट आय लीग जिखलो. फातर्डे शुक्रारा जाल्ली मॅच एकूय गोल नासतना बादाबाद उरली. दोनूय पंगडांनी बऱ्यापैकी खेळ गेलो. मात तरी मॅच बादाबाद उरिल्ल्यान धेंपोक 1 पॉयंट मेळ्ळो आनी ते आय लीग वस्ताद थारले. फाटल्या 8 वर्सांत धेंपोन 5व्या फावट आय लीग जिखला. Carvalho, and that's actually gone over there with some anxious moments. Lovely 1-2 played with Coco Sakibo. Lovely through ball from Mehtab. Finds Tolga Osbe and his shot goes wide than his previous one. Here's Robin Singh now. Will line it up with the wicked left foot there. Good header from Ranty Martins to his Nigerian teammate Coco Sakibo. Back to Martins. Will line up the shot. Good. Oh, turned over here. Could be a chance for Kingfisher. He's being all off. If he misses opportunities such as this one, awful mistake at the back for Dempo there. Crescent Antao made a full meal of it. And he... Oh, lovely ball from Orji. Tall guy Osbe. Can he make it count? Tackle coming in. Appeals for a penalty. Ranty Martins. And it's off the cross. Lovely dipping free kick from Ranty Martins. Shundeep no. Just take a look at that once again. Lovely pass from Ranty Martins. One error. Climax Lawrence. Ranty Martins. Will he shoot Ranty Martins? He will, but he... All eyes on Vishnu Chauhan, the referee from Gujarat, who blows the whistle, signals an end to proceedings. And the bubbly will be popped in Goa. It's time for that lot there in the Isles to celebrate because Dempo have lifted the I-League crown for the 3rd time. Armando Colasso will surely be hoisted high. Gets the congratulations from his counterpart, Trevor Morgan, that he would have liked. They didn't manage to get themselves on the score sheet, but they did keep Kingfisher being all at bay for the first time this season. बाळी उठाच्या आंदोलनाचेर शहा आयोगाचो चौकशी अहवाल मंत्रिमंडळान मानून घेतला. आंदोलन हाताळतना घाळपणा केलो आणि नाका ते आदेश दिले म्हणून तेन्नाचो जिल्हाधिकारी आणि 2 वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचेर सरकार कारवाय करतले. आदल्या सरकारान आमदार आग्नेल फर्नांडिसाच्या सोयऱ्याकडच्यान घेतिल्ली कानोळेची जमीन त्या फामिलीक परत दिल्ली. ही जमीन भौशीक वापरा खातीर परत घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. 30 मे मेरेन शिक्षण हक्क कायद्याचे नेम करून सरकार तो कायदो चालीक लायतले. पर्रीकार सरकाराची 4थी मंत्रिमंडळ बसका शुक्रारा जाली. हे बसकेत शहा आयोगान बाळीच्या आंदोलनाचेर दिल्लो अहवाल मानून घेतलो. ह्या अहवालांत त्या वेळार घडणूक थळाचेर परिस्थिती हाताळपी तेन्नाचो दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी जी.पी. नायक, पुलीस अधीक्षक टोनी फेर्नांडीस आणि पुलीस निरीक्षक तुषार वेर्णेकाराचेर शिस्तभंग कारवाय करपाची शिफारस केल्या. आचल आणि आदर्श काजू फॅक्टरीक नेमको कोणे उजो घालो हाचेर फावो तितलो पुरावो मेळूंक ना अशें अहवालांत म्हळां. Blame on Collector South and SP South, who has failed to mobilize police force and maintain proper control over the crowd in spite of having knowledge about it.
So that aspect has been, so disciplinary proceeding will start against those officers. तातलो एकटो retired जाला, so there will be, you have to move the file to governor for action. 1993 कानोळे पार्किंग आणि टॉयलेट बांधपा खातीर कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फेर्नांडिसाच्या सोयऱ्याचे कानोळेची जमीन ताब्यात घेतलेली. फाटल्या दिगंबर कामत सरकारान ती जमीन धन्याच्या मागणे वयल्यान तांकां परत दिल्ली. ते उपरांत हे प्रकरण कोर्टात पाविल्ले. पर्रीकार सरकारान जमीन परत दिवपाचो कामत सरकाराचो निर्णय रद्द केला. कानोळे गेल्या सरकारान एक भ्रष्टाचाराचो हें आशिल्लो तो उदाहरण तें जमीन काडून परती रिटर्न केल्ली आमदाराक खंयच्या की तिच्या कोणाच्या घरच्यांक. ते मॅटर कोर्टान गेल्लो. दीस गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू विथड्रॉ दॅट अँड कॅन्सल द लँड अलॉटेड बॅक. 14,086 square meter land was acquired in 1982 for car park. Another 3,575 was acquired in 93. लोकायुक्त विधेयकाक केंद्राची तीनय खात्यांची मान्यताय घेवन केंद्रीय कायदो मंत्रालया मेरेन पावला. 30 एप्रिल मेरेन विधेयकाक राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळटली असो विश्वास पर्रीकारान उक्तायला. So I am expecting in next maybe couple of days he should sign and send it to President for assent. But the way we are following it out, I feel that by 38 assent should be clear. विद्यार्थ्यांक मेळटा त्या खेळा मार्काचो फेरनियाळ घेवपाचो निर्णय सरकारान थारायला. 30 मे मेरेन शिक्षण हक्क कायद्याचे नेम तयार करून सरकार तो चालीक लावपाचें आसा. शिक्षण खातें सध्या दुयेंत पडलां आनी ते 6 म्हयन्या भितर जाग्यार घालतलो अशें पर्रीकार म्हणटा. Even the sports mark, though I don't agree with the earlier year, this year I have not tinkered with it because I can't take a decision in hurry. हांवें चेंज करतलो म्हणून सांगून ना. हांवें फक्त ताजेर रिव्यू करतलो आनी डिसिजन घेतलो. बट दॅट वील बी फॉर नेक्स्ट इयर, नॉट फॉर दीस इयर. RTE is implemented, rules are not framed. My target is by 30th May, RTE, everything in Goa should be on road. Directorate of Education has to be in a good shape. Today it is suffering from diabetes, hypertension, कितें जाला त्या डिपार्टमेंटान हांव नको. There are no proper staff, there is no proper promotion, timely actions have not taken place, including Goa Board, Sarva Shiksha Abhiyan, everything has to be, give me 6 months, you will see everything move in the right direction. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार लौकिक शिलकार आनी ज्येष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. कुठ्ठाळची पोटवेंचणूक लढोवपाचो काँग्रेसीन निर्णय घेतला. वेंचणुकेंतल्या पराभवा उपरांत पयलेच फावट शुक्रारा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बसका जाली. केल्ल्यो चुको परत जावच्यो नात अशें उतर प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान दिलें. मुळाव्या शिक्षणाच्या माध्यमाचो विशय, भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर मायनिंग आनी फॅमिली राज ही पराभवाची मुखेल कारणां अशें कार्यकर्त्यांक दिसता. कोर्टांनी इलेक्शन्स जेन्ना जातलीं बाय इलेक्शन्स तेन्ना काँग्रेस पार्टी ती कॉन्टेस्ट करपा संबंदी थारायल्लें आसा. त्या संबंदी आदी आमचे ऑफिस बेरर्स तांची सुचोवणी येयल्ली आसा की आमी ते कॉन्टेस्ट करपाक जाय अशें म्हणून. आनी ही तेंची मागणी किंवा सूचना जी आसा ही हायकमांडाक कळयली वतली. आनी त्या संबंधी सगळें प्रिपरेशन जें आसा पळय न्ही, तयारी जी आसा ती तयारी करपा संबंदी काँग्रेसचे सगळे ऑफिस बेरर्स आनी काँग्रेस ऑफिस हे कामाक लागले. आमचे वर्कर्स म्हणटात की डिस्ट्रिब्युशन करता आसतना फॅमिली दिलें सारकें दिवंक ना. दुसरो तांणी पॉयंट हाडलो की जेन्ना इतले जॉब्स जाले ते जॉब्स BJPक तरी मेळ्ळे पूण आमचे काँग्रेसाक थोडे कडेन मेळूंक ना. हे आमचे वर्कर्स आनी बायलांक सगळ्याक लोक म्हणटाले की पयशे घेवन जॉब दिले अशें लोक बायलांक म्हणटाले की आमचे वर्कर म्हणटाले. आनी काही सजेशन्स तांचे कडेन आयली की ज्यो काही चुको फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार जाल्यो आयदर पार्टी ऑर सरकार, त्यो चुको निस्तारच्यो आनी हाजे मुखार ते जावचे न्ही ह्या संबंधी आमी काळजी घेवची, स्ट्रॅटेजी ड्राफ्ट करची. ह्या संबंधी सजेशन्स आमच्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान आयले. भ्रष्टाचाराचो मुद्दो किंवा हवा जाली ताका लागून काँग्रेस हरली आता अशें तुमी म्हटलें. हांवें म्हणूंक ना आमचे वर्कर म्हणटाले. कित्याक लागून म्हणटात भ्रष्टाचार खरोच जाल्लो काय बेश्टीच हवा जाली? थोडो आसतलो कितें उच नासलो दवर येना न्ही. काँग्रेस आयडियोलॉजींत बिलीव करपी जे कॅन्डिडेट्स वेगवेगळ्या पंचायतींत कॉन्टेस्ट करतले तांकां सपोर्ट करपा संबंदी आमचे ऑफिस बेरर्स आसा तांकां आमी सुचोवणी केल्ली आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.